गुशू मेकिंग मॉर्निंग गुशू होता ते मोठू गुशू होता गुशू होता गुशू मेकिंग मोठू मॉर्निंग मा इटू फॅमिली सगळी कशी आपशी सगळी बरी आवला मी बरी अजय असं होता सो गायज आत उठल्याचे पहिले न्हू परेजान आंबाडे हाडून दिले ते म्हणले आंबाडे कितें हाडले ते स्पेशल पसंना लागून आंबाडे हाडले सो तेका न्हू क्रेविंग्स येयले आंबाडे खावपाचे ते मारगांव सर्च केले तेणें मारगांव तेका मेळो ना सो काल राती कोण हांव तेका उलयता तेन्ना म्हाका सांगिल्लें तेणें आपल्या हे क्रेविंग्स येयले आंबाड्याचे सो तेका लागून आपले आंबाडे करून हाडा म्हणून तुका मेळ्ळ्यार हाड मेवल्यार हांवें डॅडी राती सांगिल्लें मम्मी सांगलें सो हांव उठच्या पयलीं डॅडी आंबाडे घेवन येयलो सेंटर क्रूज आमगे थिंगा सकाळीं फुडें आमगे पणजी गांवठी भाजी बसताय न्हू बायलो सगल्यो बसताय घेवन गांवठी भाजी सो तो ड्रेसिंगाक गेलो सकाळीं सेंटा क्रूज सो ड्रेसिंगा वचून मागीर तो पणजे वचून घेवन येतो म्हूण तेणें चिंतिल्लें ड्रेसिंगा येयलो सेंटा क्रूज थिंगा तेगे पोंत पडलें न्हू 5 पोंत पडले तांकां काल मामीन जाती कोणें चोयलें म्हाज्यान चोवपा जायना न्हू सो ते 5 पोंत एवरीडे ड्रेसिंगा वयचें पडटा ताका सो ड्रेसिंगा गेलो कडेन तेका थिंगा ते आंबाडे सेंटा क्रूज गेलो खंय तो मागीर चोवपा ना जाल्यार पणजे वयतो म्हूण ते म्हाका मागीर आनी वचपा नाका म्हूण तेका तें येना तो म्हाका म्हाजेर येवचे पयलीं सगळें काम पाकून करता आमी तेका न्हू आमगे म्हागे भयणू मांदिल्या मामी डॅडीन तेका आपले चेडू मांदिला सो आपल्या चेडवाक कहली रूच येयल्या ती आनी हाटी सोदतली राती वयतो आहलो मातशें बेगीन कळो जाल्यार सांगपाक कोणाकूय पणजे वयता तेन्ना आमगे बायलो सो तांकां सांगून दवरपाक कोणा येयले जाल्यार हाडून हाडल्यार दवर म्हणून सो तेका लागून तेणें हाडल्या दाखयता तुमकां आनी आंबाडे रेसिपी ऑलरेडी आहा न्हू सोनायजा बड्डेकूय वचपा आहलोली मारगांव सो मारगांव बड्ड्या वयतली सो तेजे पयलीं बेगिना वयतलें हांव मारगांव तेंगेर वयतलें पयलीं हांव तेका दितलें कोण तें कात तें तुमकां मागीर दाखयता ना टायटलाचेर तुमकां कळटा तें कोण कितें तें ओके आनी कशें जालां कितें जालां तें आपल्या चॅनलाचेर करून सांगतलें सो थिंग चोयाय तुमी कशें कितें जालां तें रिव्यू दितलें तें ओके हे कितें जालां खबर ना हे गेलें भूक म्हणल्यार लागना तेका काल तेका हांवें तिजान नाडून तिजान खावयलेलें नाडून आयस्क्रीम गायल्या चॉकलेट गायल्या अशें करून तिजान तेका दिलोलें डॅडीक केलें चॉकी काबार काल हायली चॉकलेटी तुवें तेका लागून आनी आतां म्हटलें तेका तोंड धुलां तेका तेजें तोंड पयलीं धुलां पांडा ब्रश हाडला तेका पेंडा ब्रश हाडला थिंगा कार ब्रश आनी प्लस मागीर गोंवटीन येयला दिसा आनी तकली अशी घुंवो जायना आयज गोंवटीन सारकें येयला आतां च्या पिवपा वयता ब्रेड आनी चिकना कोडी आहा कालची सो तितून ब्रेड आनी काल हांवें स्लायस ब्रेड हाडलो रे तेन्ना रॉयलान वचून तेका लागून कांय खायना आटलें चिकन तरी खाता न्हू तो चिकनूय खावना कांय खावना तेन्ना मस्तें ओके तुमकां मागीर मेळटा मागीर दाखयता तुमकां ओके हाडल्या डेडीन बरें तेका सांगलें आनी हाड म्हणलें ओके हाडल्या तेणें 15 आहाय ते प्लस म्हाका आनी जाय म्हणलें आनी हाड म्हणलें तो गोवाक व्हेला गेल्या इफ थिंगा मेळत जाल्यार आनी हाडटलो नाजाल्यार तितलें कोत्तलें ओके मागीर मेळटा 10 मेळ्ळे ते 10-15 न्हू 10 थिंग म्हाका गेले पाटी 12 घेतिल्लो 10 मेळ्ळे तेका मागीर पळयता तें आनी मेळत जाल्यार मागीर आनीक घालता तितून मेळो ना जाल्यार तितलें करून दिता तेका हांव तें ओके मागीर मेळटा ती आयज घुसू केला पुसता तेका मामी मोटे जाल्यार आयज न्हावयलें तेका मागीर सारकी नेका येयला जायना नेक्स्ट अशी करूं जायना ओके मागीर मेळटा च्या पिता बटर लायला आनी ब्रेड चिकना कोडी नाका म्हाका बटर आनी ब्रेड मेळ्ळ्यार बरें नेक्स्ट रोटाचे च्या पिवचे पडटा म्हूण कोता घे रोटाचे आयस्क्रीम बरें
आईस्क्रीम म्हणल्यार तें गे काल दिलें तिजान दिलें आनी तेका आईस्क्रीम सो तें मागता तो तिजान कालच्या ब्लॉकान थंयला आसो न्हू तुमी येयलो आनी काडले तेणे स्पेशल न्हू तुमकां खूंय मेळटलो न्हू तेका आतां आमगे पिलार तें वाटे आक्षी दोंगरे रोयता ते रस्त्यार बायलो बसता आमगेल्यो गांवच्यो हें घेवन थिंगसोन घेवन येयले तेका तेका आनी हाडून लायक थिंग बरें मोठे मेवले मिक्स सगळें मिक्स हाडटलें हांवूय पिशेलू हांव करतलें हांव पिशेल म्हाकाय थोडे दोत्तले करून पिशे कशें हांवपा दोगांयकूय करतलें सो तुमकां दाखयता आनी हाडले ते तेले आतां मेवले ते बरें मोठे मेवले सकाळीं सेंटाक्रूजचे हाडले हे तरेन आतां हाडले हांव ते सोलपाक करपा ओके बाई हांवें फोन मारून सांगिला डॅडी सोदून घेवन येयलो म्हण तुका लागून हांव ताका बाय म्हणटा सांगिला बाय म्हणटा म्हूण सांगिल्लें तेणें म्हाका ओके आज कोता हांव ते आज जालें 12 जाणां कितें हांव उठला 10:30 11:30 जाले सोलता बी म्हणल्यार ते 12 जातली मागीर सुशेगा सोलता ते हांव मास वचों वपाना न्हू कात काडून 12:30 बी जातले 3 बी अशें करतले मागीर हांव 5 4 निवतो न्हू ते निवोन जाय न्हू ते म्हाका टिफिनान भरचे पयलींच ते करपाक तेका मागीर मेळटा तुमकां तेगे गिफ्ट न्हू सगळें पॅक करून जाय ते रफली करून दवरला ते तुमकांय दाखोवपाक जाय अशें लिपयता ते कित्याक देना न्हू हो टॅडी मागता म्हाका कडेन तेका लागून लिपयचो पडटा लायट दवरा आनी कितें वयता ती वाण पडटलें पळय कसो वयता तेचो हांवें सोलिले सारकी 12:30 जावन गेली 11:30 बोलले 12:30 उठवला ते बारीक न्हू सोलचें पडटा शीट जाता ओय गळा जाला गाय का अच्छे आई गला काट जाला तो काट फिशू हा पळय तोयान कितली ते नुस्ती तोयान आमचे काय होय होली शीट वाना आमची वाना हाडलो न्हू एका मेळ लावचे पडटले पयलीं न्ही बरो फॅमिली रावताली भाड्या जिजस न्हू तो पेंटर आलो केरलाचो सो तेणें न्हू जेजू ड्रॉ केल्लो वंटीचेर आमगे हाडले जिजस ब्लेस यू एवरीबडी हिंगा भाड्याकार रावता ते पत्रे लागल ते आमकां गायस गुड मॉर्निंग कशी आहा तुमी हांव सलमत तुमी बरी आहा म्हणून भाडे जाताय हे न्हू ते मोठे ते मागीर हाडले ते डॅडीन ते हांवें ते केल्या न्हू हितून तिकसाण न्हू मातशी उणी दवरल्या हांवें कित्याक तिकसाणी हांव मातशें तीख करता न्हू तेका मातशें तिकसाण उणी दवरल्या तिकसाण लागून म्हाका चड लोकांनी हाडले ते सेपरेट करतले हांव ते तीख करतलें तीख आमकां तीख करता मसालाचो म्हाका तीख ते कालाफ्राय जाले न्हू मातशें पिके आहले सो ते हांव म्हाका आतां जाल्ले गेलें धापून दवरलें ओके सो टेस्ट करूं लायतले आनी मागीर सांगो लायतले ते आपल्या ब्लॉगार सांगतले तूं तेगे ब्लॉगार वचोन चोय तुमी करसाल ते ओके कितें बरें लागले काय ना ते ऑटोमॅटीक आपल्या ब्लॉगान सांगता दुसऱ्या हांडयेन शिफ्ट केला मातशें ओके मागीर ती मातशी हांडी व्हरपा त्रास जातल्यो सो ह्या हांडयेन शिफ्ट केला हे आमगेले हे म्हागेले हे मागीर जेवण आंबाले आनी शीत ताशा मॅडम येयलोले थँक्यू तेका म्हाका लागून बाड्यान क्लास काडला काय त्रास काडून सो गाय ताशान तेका चॉकलेट्स दिल्याचे आनी तो चॉकलेट खाता ही सेड थँक्यू ताशा से थँक्यू ताशा
गॉड ब्लेस यू. ओके, गुडी बॉय. सो आंबाड्याचो रोसा हें केलो न्हू, आंबाड्याचे सुके गो ग्रेवी. सो होप सो तेका लायक जाल्या. सो तेका लायक जालें म्हूण हांव 100% शुअर आहा तेका लायक जाता म्हणून तेगे ब्लॉग्सान तुमी चोयतली. मागे ब्लॉग्स मे बी भरपूर लेट येतलो आयचो की तेका हें आंबाड्याचो रोस आनी हें तेंगेर गेलो तो ब्लॉग भरपूर लेट येतलो. आनी आंटी जाता तुका दवरूला तुगे फेवरेट आयज म्हाका बी दवरला म्हणल्यार म्हाका सेपरेट हांवें केलो मागीर सेपरेट केलो म्हणलें कित्याक सेम ग्रेवी सगळें सेम फकत म्हाका ते शिंगा आमगे सेंटाक्रूज मेळ्ळो न्हू ते चड मोव मेवलोले तेका लागून ते म्हाका केले आनी बरें बरें हालो ते पिलार सोंदेरीन हाडलो न्हू ते बरें हाडलो आनी ते तेका करून दिले. ओके, सो तेजे ब्लॉगान तुमी चोया आनी तेजे परत धाकटो अशें क्लिपींग काडला तेजे उपरांत घालता. ओके, होप सो तुमकां मागीर ब्लॉग बरो दिसलो म्हण आयच्या दिसाचो रुटीन बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं विसरनाका. ओके, मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान. देन बाय बाय.